नमस्कार वीक्षकांनो, देवगिरी टी कुलदेवता दर्शन पळयत आशिल्ले तुमकां सगळ्यांकय कार्यक्रमाक स्वागत. आयच्या ह्या कार्यक्रमांतू आम्ही गोवाच्या सांगुलीम तालुक्याचे धारगली मळल कडेन आसचे श्री शांतादुर्गा देवस्थानाचे दर्शन करत आसत. पोर्चुगीसान हांगा येवचे फुडें हें देवस्थान तालिवाडाचे मापुसा मळल कडेन आशिल्लें. तांणी हें देवस्थान थंयचे निर्नाम केल्ले नंतर हें देवस्थान मराठाले तेन्ना एक राज्याचे भाग जावन आशिल्ले सांगुलीम तालुक्याचे ह्या भागांतू हाणू प्रतिष्ठापन केले. आत्ताचे ह्या शांतादुर्गा देवस्थानाक सुमार 450 तुकून 5 वर्साचो इतिहास आसा. भव्य जाल्ले ह्या देवस्थानाचे दर्शन करूया येयात. वीणा पाणी सरस्वती, वीणा पाणी सरस्वती, जयतु जयतु शारदे, जयतु जयतु शारदे, वीणा पाणी सरस्वती. गोवाचे मडगांवातून सुमार 56 किलोमीटर दूर आसचे सांगुलीम तालुक्याचे धारगलीचे श्री शांतादुर्गा संस्थान सुमार 450 वर्साचे इतिहास आशिल्ले देवस्थान. देवळाक दोन्ही हंताचे भव्य जाल्ले प्रवेशद्वार आसात. गोवाचे सक्कड गांवांतू श्री शांतादुर्गा देवीले उपासना सामान्य जावन जन करतात. तशें जावन श्री शांतादुर्गेक ग्रामदेवी म्हणून हंगाई नंबीक आसा. मार्गारी आसचे भव्य जाल्ले द्वारातून प्रवेश केल्यार पुरातन जाल्लेले आनी एक द्वार आसा. ताका एक बागील आसा. ह्या कमान द्वाराक वैरी 3 बागलाची एक गॅलरी आसा. ओल्ड वर्ल्ड चाम आस्वादन करचे प्रवासींक हें एक अत्यंत खुश दिवचे क्षेत्र. देवळाचे प्रांगणांतू साल साल जाल्ले रूम आसात. विसावैरी 8 रूम हांगा आसात. हांगा भक्तजनांनी आयिल तेन्ना रावच्याक वेवस्था आसा. जाल्यार ह्या विशयू देवळाचे कार्यालयांतू निमगून रूम बूक करका पडटा. पुरातन जाल्ले कोटे बागलात आसले एक बागील हांगा आसा. तांतू भितरी तुकून पळयल्यार देवीले देवळाचे विहंगम दृश्य दिसता. श्री शांतादुर्गा क्षेत्रांतू देवळा मुखारी एक दीपस्तंभ आसा. देवळाचे कॉरिडॉर गोवाचे इंडो पोर्चुगीज शैलीचे कमान आनी खंब्याचे केल्लेले आसा. दीपस्तंभ एत्तर जावन आसा आनी ताजे वैरी कलशू आनी पताका आसात. देवळाचे कॉम्पाउंड साबार व्हड आनी झाड रुक्कांनी समृद्ध. श्री शांतादुर्गा देवळाक गर्भगुडी वैरी गोपूर आसा. श्री शांतादुर्गा देवस्थानाचे तुळसी बृंदावन अति अपरूपाचे. एक पक्षेल रुपारी हाका केल्लेले आसा. श्री विष्णुले वाहन गरुडाले फाटेरी हे तुळसी कट्टो दवरला की म्हूण दिसता. आनी एक तुळसी कट्टो आर्तान निर्माण केल्लेशें दिसता. तांतू श्री लक्ष्मीले बिंब आसा. मोजाईक आनी ग्रनाइट फातराचे तुळसी कट्टो हो. समृद्ध जावन हांतू तुळसी झाड जाल्लेले आमकां दिसता. श्री शांतादुर्गा संस्थानांतू प्रवेश कमान द्वारातून जाता. भित्त वयले सभांगणा भितरी गोवाचे साबार देवस्थानांतू आसलावरी गोल खंबे आनी कमान आसात. कावी कलेचो अलंकारू हांगा आसा. ह्या सभा मंटपाक वैरी गॅलरी वरेन आसा. ह्या देवळांतू आतां कालाक अप्रूप जाल्लेले रेड ऑक्सायडाचे नाल आसा. आयिल भक्तांक थंड जावन हांगा बसच्या जाता. तशीच मॅट आनी काट्टी वरेन भक्ताले उपयोगाक येतात. देवळा भितरी छताक सुंदर जाल्लेले मोटिव्स फुलाचे कावी कला अलंकार केलेले आसा. आनी भितर गेल्यार देवळाचे मुख्य भाग. गर्भगुडीचे द्वाराक रुप्याचे चिरणिकेच कामाचे फ्रेम आसा. द्वारपालकाल मदेंतू श्रीदेवी शांतादुर्गेले सन्निधान आसा. मी प्रमोद दामोदर आंबेकर. या समस्त म्हापसे गावात असलेले सगळे जे म्हापसेकर आहेत, याचा अर्थ म्हापसेकर आडनावाची नव्हत तर समस्त म्हापसा गावामध्ये राहणारे सर्व रहिवासी आहेत त्यांची ग्रामदेवता आहे. तर या ग्रामदेवतेकडे प्रत्येकजण येत असतो. प्रत्येकजण आपल्या मनोकामना परिपूर्ण होण्यासाठी श्रद्धा भक्ती ठेवून या देवळात येत असतो.
आणि या देवळात येऊन ही देवी सर्वांना पावन होते आणि सर्वांच्या इच्छा आकांक्षा मनीषा ज्या ज्या काय असतात त्या परिपूर्ण होतात. दुर्गे स्मृता हरसि भीती मशेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतिमती व शुभान ददासी. दारिद्र्य दुःख भय हारिणी कात वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता. वीणा पाणी सरस्वती जयतु जयतु शारदे जयतु जयतु शारदे. हांव शिरीश देवकार, सेक्रेटरी श्री शांतादुर्गा देवस्थान देऊळवाडा, दाळगांव, पेडणे, गोवा. आमचे श्री शांतादुर्गा देवस्थान हेका एक प्राचीन हिस्ट्री आसा. हे देवूळ जवळ जवळ 450 वर्सां पूर्वी पासून प्राचीन हिस्ट्री ह्या देवळाची मेळटा. ह्या देवळाची हिस्ट्री आनी कॉम्प्रमायज म्हणटात तो आमचो पोर्चुगीज गॅजेटीचेर सुद्दां मेळिल्लो आसा. हे देवूळ पयलीं आमचे ग्रामस्थ म्हापशाकारांचे. पयलीं हे देवूळ तळीवाड्या म्हापसा हांगासर आसलेलें आनी पोर्चुगीजच्या बाटाबाटीच्या टायमार हे मागीर शिफ्ट करून दारगळी हाडला.
विद्युद्दाम समप्रभां मृगवधि स्कंदसिदां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसद्धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रधरालकेटविशिखां चापमूढं तर्जिनीं बिभ्राणां मण्डलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमाश्वाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तळीवर जाणारी पालखी चैत्र शुद्ध पौर्णिमा हे तळीवर जाणारी पालखी, तर नवरात्रोत्सव असता, त्याच्यानंतर रथसप्तमीची पालखी असता, रथसप्तमी पालखी झाल्यानंतर मार्गशीर्ष शुद्ध चतुर्दशी ह्याची पालखी उत्सवाची पालखी, त्याच्यानंतर शिगमोत्सवाची आमची पालखी एक आसा चतुर्दशीची, हे आमचे रोजचे उत्सव। श्रावणी सोमवार प्रत्येक श्रावणी सोमवार पालखी असता, श्रावणी चतुर्थ सोमवार ती एक उत्सवाची पालखी असते, उत्सव असता। कौशिक गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, विश्वामित्र गोत्र, कोळावी हांगासर। श्री शांतादुर्गा रवळनाथ देवळाचे रवळनाथ देवू मूल देवळाचे प्रांगणांतू आसचे एक गुडये भितर रावला। रुप्याचे पताकेचे प्रभावळी मदेंतू श्री रवळनाथ देवाले विग्रह आस। सरळ अलंकारारी सुशोभित जलल ह्या विग्रहाक नित्य पूज चलता। श्री दाडाली शिले फत्तोरू हंगा स्थापन केलेलं आस। श्री महादेवाली गुडी देवळाचे प्रांगणांतू आस। गोवांतू सामान्य जावन आश्चर्यतिरी बण्णा ग्लासाचे कंडेनी हे गुडये भितरी रंगरंगाळे उजवाडू पडता। नागेंद्र सहित लिंगरूपी श्री महादेवान आसचे गर्भगुडीक नंदी तोंड करून बसल्या। परिवार देवामध्येंतू श्री गणपतीले विग्रह सुंदर रूपाचे। श्री गणपती आणि श्री महादेवाले लिंगाक सरळ सुंदर अलंकार कोरून सदची पूज चलता। घंटेची सरपळी आणि फाटेवैरी पट्टे वस्त्राचे केतन आसचे, तशीची तोंडाक पट्टेचे अलंकार केलेले श्रीनंदीले विग्रहाचे रूप सुंदर जावन आसा। नमस्कार, हांव प्रकाश शिवा गौंडकर, ट्रेजरर शांतादुर्गा देवस्थानचे। हे आमच्या देवळान उत्सव जाता ते तुमकां सांगता। पयलीं म्हणजे आमचे मे म्हयन्यान वर्धापन दिन जाता, एक 2 दिसाचे प्रोग्राम आसता हांगासर। नंतर आमचे श्रावण सोमार जाता, श्रावण सोमार, आनी एक श्रावण आयतार जाता, एक चवथो। त्याच्या नंतर आमी नवरात्र आसता हांगासर, आनी त्याच्या नंतर जात्रा आसता, शांतादुर्गेची जात्रा। मागीर रंगपंचमी हे उत्सव करता आमी, तेजे आमकां 5 दिसाचो प्रोग्राम आसता। आनी आमच्या हांगा दर म्हयन्याक आमची पालखी आसता पुनवेची, ती सांजचे आसता ती। देवळाचे प्रांगणांतू एक दुसरेच गुडींतू श्री दंडपाणी देवाले विग्रह आसा। हातांतू दंड आणि सरपळी धरलेलो दंडपाणी देवू हंगाचे परिवार देवापैकी प्रमुख हो। श्री रामसेठ म्हणलेले मूलपुरुषाली एक गुडी विभिन्न आकारारी आमगेले गमनाक येता। ह्या गुडये भितरी एक गुडेची गोपुराकृतीचे आवरण आसा। तांतू भितरी त्रिकोण जाल्लेले एक शिला मूलपुरुषाले प्रतीक जावन आसा। हेची एक विशेष। मूल देवळांतू आसची श्री शांतादुर्गा देवीले उत्सवा मूर्ती आणि प्रतिष्ठापित मूल मूर्ती दोन्ही अतिशय सुंदर मूर्ती। भक्तांगेले मनोकामना पूर्ती कोरून रक्षण करची श्री शांतादुर्गेले वात्सल्यपूर्ण दोळे, कमला पुष्पात असले विकसित तोंड, तिगेले संप्रदायिक अलंकारू भेट दिलेले भक्तांक संतोषदायक। देवीलो रुप्या मांटोवू आणि पीठ अत्यंत श्रीमंत आणि सुंदर। खड्ग आणि फलक दोर्न बशिली सर्वालंकार भूषिते श्री शांतादुर्गा प्रपंचांतू शांती स्थापन करच्या खातीर श्रीदेवीन घेतिलो अवतारो। या देवी सर्वभूतेषु। नमस्कार, हांव बाळकृष्ण खलप, श्री शांतादुर्गा देवस्थान देऊळवाडा धारगळ हांगासलो प्रेसिडेंट। श्री शांतादुर्गा ही आमची म्हापशेची ग्रामदेवता। हे आमचे धारगळी मोठे देवूळ आसा
आनी त्या देवळान तुमकां आतां आमचे 28 रूम्स आसा जे भक्तांनी रावपाक गावता. आमी बुकींग सगळे हेजेर फोन करून बुकींग करूंक गावता. आमचो हॉल आसा आनी हांगा मंटपान बी उत्सव जातात, लग्न बी कार्यां जातात. हो आमचो सेक्रेटरी श्री शिरीश दिवकर, हो ट्रेजरर प्रकाश गवणाकर. या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता. ಗೋವಾचे ಪೂರ ಗಾವಂತೂ ಶಾಂತಾದುರ್ಗಾಲೆ ಉಪಾಸನಾ ಚಲ್ತಾ. ಪೂರ ಗಾವಂತೂ ಶಾಂತಾದುರ್ಗೆಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸತಿ. ह्या शांतादुर्गा देवस्थानांतू मस्त सकड उत्सव मस्त विजृंभणेरी चलताती. नवरात्री उत्सव विशेष जाल्लेले एक कार्यक्रम जावन आसा. नवरात्री पर्वकालांतू हांग चलच्यो मकरोत्सवाचे एक दृश्यावळी आमी तुमगेल कतिरी हांगा दाखयत आसती. नवरात्री पर्वकालारी चलचे श्री शांतादुर्गा देवस्थानाचे मकरोत्सव अत्यंत संभ्रमेरी चलच्यो एक उत्सव जावन आसा. मकरा म्हणलेले एक मंच तयार करून ताका विविध फुलांचो अलंकार करून तांतू देवी विग्रह बसोवच्याक आसा. देवीक जोई काडून भक्तजनांनी तिगेले भजन कीर्तन करचे आसा. विविध भजना मंडळी ह्या वेळारी देवळाक भेट दिवन ह्या मकरा मुखार बैसून संकीर्तनाचे कार्यक्रम चलयतात. असले मकरोत्सवाचे दृश्यावळी आमी हांग दाखयत आसती. गोवा राज्यांतू मस्त देवस्थानांतू मकरोत्सवाचो संभ्रम आसा. नवरात्री वेळारी विशेष आकर्षण जाल्ले हे मकरोत्सव पळोवच्याक दूर गांवांतून जन येतात. या देवस्थानचा असलेला जो काय नवरात्र उत्सव आहे तो नवरात्र उत्सव प्रतिपदेपासून सुरुवात होतो तसाच तो दशमीपर्यंत असतो. प्रतिपदेला नवरात्र घटस्थापना होते. त्यानंतर नित्य रोजची पूजा, षोडशोपचार पूजा, त्यानंतर सकाळची आरती, दुपारी महानैवेद्य, दुपारची आरती, त्यानंतर मकरोत्सव, संध्याकाळच्या वेळेमध्ये धार्मिक कार्यक्रम, भजन किंवा कीर्तन अशा प्रकारचे विविध कार्यक्रम, मकरोत्सव, संध्याकाळची आरती, त्यानंतर दिवसभराचा कार्यक्रम होतो. नंतर दसऱ्याच्या दिवशी देवी ही सीमोल्लंघनासाठी जाते आणि सीमोल्लंघन करून परत देवस्थानामध्ये आल्यानंतर Sadhguru Sainath Maharaj
सत्यज्ञान आनन्दमयी कात्यायनी अत्यन्त पावनी माता अत्यन्त पावनी माता अत्यन्त पावनी माता अत्यन्त पावनी माता सत्यज्ञान आनन्दमयी कात्यायनी सत्यज्ञान आनन्दमयी कात्यायनी भुवनेश्वरी शार्दूलवाहिनी भुवनेश्वरी शार्दूलवाहिनी भवभयतारिणी खड्गधारिणी भवभयतारिणी खड्गधारिणी नवदुर्गे महिषासुर मर्दिनी नवदुर्गे महिषासुर मर्दिनी तव चरण शरणागत तव चरण शरणागत जननी शरणागत जननी शरणागत जननी सत्यज्ञान आनंदमयी आयच्या एपिसोडांतू आमी गोवाचे धारगली मळल कडेन आशिल्ले श्री शांतादुर्गा देवीले दर्शन केले. श्री देवी आमकां शांती समाधान समृद्धी हें पुरा देवनू आमगेलें रक्षण करो म्हणून श्री देवी शांतादुर्गा आमकां रक्षण करो म्हणलें तिगे लागीं मागतची आयची हें एपिसोड आमी आखेर करता ती. कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आनी नमस्कार.